नमस्कार हांव अनुपमा भट आमगेले षड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनांक स्वागत. आमकां एक पंता भुरी जेवण मस्त दिवस जेवले काही भोवन आयलीची काही थंडी जावन तापनी येवन तोंडा रुची ना अशें पुरो जेतना चेपे चेपे जावन तोंड कांय पूण एक गोज्जू खावका म्हूण दिसता न्हय वे कसलो जेता आमची गेल गोज्जू करूं बारी हुशार. कोळंबा गोज्जू, पियावा गोज्जू, चिंचबा गोज्जू, कोथंबरी पल्ला गोज्जू हलव नमने गोज्जू करताचे आमी. आजी हांव एक पियावा गोज्जू करून दाखयता बारी सुलभ 3 निमिष पुरयो गोज्जू करच्याक. आतां हांवें एक मिडियम मापाशी चिक्की होडू मस्त होडूय न्हय असो एक पियाव काडला 2 भाग केला लायक करून धुवन घेतला अर्ध भाग तशी दवरला सगळोची आनी वरलेलो अर्ध भाग पळयाचे हांगा सपूर शिनून घेता. 4 जनांक पुरो गोज्जू हे एक पियावान 4 जनांक सम लायक खावत तितले गोज्जू जाता जेना. आतां हो सपूर शिंदुलो पियावांक रेडी करून दवरलो आनी एक तशी दवरलो. आतां पळयाचे हाका जावका जाल्यार मीठ मिरसांग घाल्या. हांव 2 भाजिलेली गांवची मिरसांग, 2 भाजिलेली बॅडगी मिरसांग, थोडे चिंचांबा आनी थोडे मीठ. हें हाका इतलें हळतू म्हूण ना तुमकां कितलें जावका तितलें चड उणें घालयत मीठ मिरसांगाक हळतू म्हूण ना आमगेले तिखसाण येता कितें घालचें. हें मिक्सरांत आयदनां घालना हांव एक पण गिर्र करून काडटा पिटी जालें तेन्ना. आतां ह्यो कोच्चोलो हांगा बरी नसो आतां हे व्हड पियावा सांगतात हे व्हड पियावा कुडकस पळयाची ताजे एक 5-6 कुडकी करून घेवचे. अशें करून 5-6 कुडकी केले. आतां आमी ते मिक्सरान भितरी एक 2 रावंड हें पिटी करून दवरला न्हय ताजे अट्टू चिंचांबाय घालका उडगासू पिटी करून दवरला न्हय तांतूं भितर हो व्हड पियावा कुडकोय घालो आनी हो 5 एक मिक्सरान 1-2 रावंड गुंडान हाडले. न्हयूं करूं ना तो पियावाचे व्हड पियावा कोच्चोल सपूर सपूर पीस शितांत आसल्यार लायक जाता तें आसा तांतूं भितरी. आतां पळय गोज्जू करुया आमी. आतां एक आयदनां भितरी तो सपूर शिंदिल्लो पियाव घालचो आनी पळय आमी हांगा वाट्टिला पळयाची हो वाट्टिलोलो हे पियाव गोज्जा कोळस पळयाची ते हे कोचला वयर घालचे आनी नेक्स्ट धुवन जाय जाल्यार चूर उदक धुवन घालचे. आनी नेक्स्ट टेस्ट पळयाची हाजी इम्पॉर्टंट पॉयंट हाजी टेस्ट दिवची कसो म्हळ्यार हातान चिरडूचे. गोज्जू म्हणल्यार ताका हातान चिरडिल्यार मात्र रुची. आतां तो ते आमी घालोलो कोळू आनी ते पियावा सपूर कोच्चोल काणू लायक करून हातान चिरडून घेवका. आतां पळय हो सुकोस अशें आसल्यार पेज्जे लायक जाता आनी एक चूर उदक घालचें की पातळ केल्यार शिताक लायक जाता. पेज्जे जाल्यार सुकोस गोज्जू आतां जालें हें जाय न्ही. आनी एक मेन बाकेस पळय तेच पळय तेल एक 2-3 चमचे नारळेल तेल घाल्ली वय म्हण जाल्यार सुपर टेस्टी आमगेले पियावा गोज्जांक रेडी जालो. बरी 3 निमिष काडला हांव हें गोज्जू करच्याक. आतां हो गोज्जू घेवन हांव जेवणा बसता जाल्यार तुमी कुराजन करून पळयाचें कशें जाला म्हूण. आनी एक कसो म्हळ्यार हाजे पयशी फुडें चिंचांब आनी पियाव घालून आमी एक भारी रूच एक गोज्जू केलेलो ताजी लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता. तुमी तो एक पळय न्ही जाल्यार करून पळयाची. असल सिंपल रेसिपीज आमगेले चॅनलान घालता आसाची. तुमकां इश्ट जालें म्हण जाल्यार आमगेले चॅनल पुरो जन सबस्क्रायब कराची. फ्रेंड्सा सांग्या रिलेटिव्सा सांग्या सगळ्यांक धन्यवाद.